आम्ही सगळ्यालागे अँड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन आसा. प्रति एक स्मार्टफोनाक एक IMEI नंबर म्हणून एक आसा. ते एक युनिक नंबर आसा आणि ते प्रति एक मोबायलाक दुसरेच वेगवेगळे जावन आसा आणि ते मस्त युनिक जावन आसा. हे आमगेले फोन खंय कळून गेले ना ते हडगावन गेले रे तेन्ना आमकां ते खंय आसा म्हूण पळोवच्याक एक सहाय करता एक नंबर. आयचे सायबर सुरक्षाचे 36th एपिसोडांत आम्ही पळयत आसाची IMEI टॅम्परिंग अँड बँक अकाउंट म्यूल स्कॅम म्हणून. हे मस्त कष्टशी आयकताना आमकां ते मस्त कष्टशी दिसच्या पुरो जाल्यार हे सरळ करून सांगूक आमके समजाय सुचाक आमगेर संगात आज आसाची सायबर सिक्युरिटीचे प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रभू. डॉक्टर अनंत तुमकां आयच्या पाखाना स्वागत. नमस्ते. आता IMEI नंबर कसले म्हण हांव एक संक्षिप्त जावन सांगले ते तुम्ही डिटेल जावन आमगेल्या वीक्षकांक सांगू येता. सो आम्ही पुरे जन मोबाईल फोन यूज करताची. मोबाईल फोनान आम्ही एक सिम घालताची. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫೋನ್ एक सिम ऑप्शन असता, ಸ್ವಲ್ಪ 2 असता, ಸ್ವಲ್ಪ 3 असता. सो डिपेंडिंग अपॉन देअर फोन्स. सो एक फोनाक सिम घालचे ऑप्शन असल्यारी ते सिमाचे नंबर आसपण म्हणजे आमी सिम फोन नंबर म्हणटाचे ते युनिक आमकां मात्र. बट तशीची ते सिम घालचे स्लॉट आसपळे ताका एक नंबर असता, इक्विपमेंट आयडेंटिफिकेशन. ते आमी IMEI म्हणून आपयतात, इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणून. ह्या नंबर 15 डिजिट नंबर इट इज युनिक फॉर युअर ओन फोन. त्या विंगड कोणाकय ते यूज करू जायना. आता एक फोन नंबर आसच्या पुरो, आता फॉर एक्झाम्पल लँडलाईन नंबर त्या नंबर अनेकल्या आसचे चान्सेस असता. त्या कंट्रींत नाही, म्हणजे विंगड कंट्रींत तू आसच्या देर इज अ पॉसिबिलिटी. त्याची कितें आमी कसं करता म्हळ्यार त्या नंबराक आमी एक कंट्री कोड म्हणून एक घालताची. बट त्या कंट्रींत इट इज ओनली फॉर यू. बट IMEI इज इंटरनॅशनल म्हळ्यार त्या एक पटी तुम म्हणल्यार इट इज थ्रू आउट. फूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक सिम आशिल्लें नॉर्मल एक हॉट सिम. त्या मागीर चिके सांज जालें मायक्रो सिम जालें, आनीकय सांज जालें नॅनो सिम जालें, मागीर ई सिम म्हणून जालां. आतां सिम ना वय. आतां मिगेल ह्या फोन S25 अल्ट्रा मिगेल ह्या फोन. आतां ह्या फोन तुमी सिम घालका म्हूण ना डायरेक्टली वचून जियो वचून ई सिम म्हळ्यार जालें. ताणें तुमकां QR कोड दाखयता, ते स्कॅन केल्यार जालें. ते सिम तुमगेल इलेक्ट्रॉनिकली तुमगेल फोनांत सेव जावन आसता. पाय तुमकां सिम चेंज करता म्हूण जाल्यार आनी QR कोड स्कॅन केल्यार जालें. एक कथा लायक ना आम्ही ई वेस्ट उणी करता. डेफिनेटली. सो ई सिम इज अ व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट आयिल्लें. आनी ते सिम डॅमेज जावचे चान्सेस ना. इथं म्हणजे मस्त कडेन सिम त्या काणू घाल डॅमेज जाता. ई सिम शेवचे त्या पूर्ण एक्झॅक्टली देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. सो आता युजली कसं जाता पुरो जनाक फस्ट प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार ताणें एक सिम घालून आसता फोनांत, फोन हुडकून वतना सायबर क्रिमिनल जो रॉबर तो कसं करता फस्टाक ते सिम काढता आनी उडयता आनी एक सिम घाल ते फोन यूज करता. असल पुरा आम्ही टीव्हीन फिल्मांत पुरा पळयला मेळ्ळी कुडल्याची हा हा करून हांव न्हू काढून सिम घालून उडयता आनी यूज करता. ताका गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान थिंक केलें आतां अशें आसतना आमी कसं करता काळजी कितें म्हणून. सो तांणी एक वंडरफूल वेबसायट एक स्टार्ट केला. तुम्ही हें पळोवं येता. ताचें नांव संचार साथी. व्हेरी सिंपल. गुगला वचाची संचार साथी म्हूण बरयाचें तुमकां तें सायट मेळटा. ते सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिफिकेशन रजिस्टर म्हणटा आमी ताका. ते सायटा वचून तुमी पुरो जाणां तुमगेलो फोन काड तुमी कॉल करताच ना नंबर डायल करता पळय थंय वचून कॉला वचून *#06# म्हणून घाला. तितलेच *#06# तुमकां तुमगेलो फोना IMEI नंबर येता. सिंगल सिम फोन जाल्यार एक IMEI आसता, ड्युअल सिम फोन असल्यार 2 आसता, 3 असल्यार जो IMEI नंबर्स मेळटा. ताजे एक स्क्रीनशॉट काडून सेव कराचे काही फोन आणतू नाही तुमगेल ईमेल आणतू जो ते बरयाची बरोवन एक चीटेर तुमगेला दवराची. तर मला पाय फोन ओळखून गेल्यार स्क्रीनशॉट तुमकां खंय मेळटा. नसल्या ताजे फोनाचे कवर कांड दवरल्या त्या कवरा वेरी असता म्हणटा वय कवर रे असता बॉक्स. ಸ್ವಲ್ಪ जन सेकंड हँड फोन घेता बॉक्स मेळना बट बॉक्सारी IMEI नंबर असता.
IMEI नंबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इथं म्हणल्यार पाय तुमगेलो खंय ज्यो फोन हुडकून गेला रे तुम्ही ते संचार साथी वेबसायट वचून थंय तुमगेलो IMEI नंबर घालून हुडकून गेले सतन तुम्ही पोलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट दिता. ते कंप्लेंट कॉपी अपलोड केल्यार सगळी इंडियान कोणाकय ते फोन with that SIM or with any other SIM use करू जायना. That phone will be blocked. So it is as good as या मोबाईल तक एक व्हिडिओ गेम खेळू मात्र यूज करू जात सोडून इंगड कसले तक करू जायना तर मोबाईल विल बी ब्लॉक. हाय ते फोन खंय जो तुमकां मेळ्ळे म्हूण जाल्यार आपास तुम्ही ते संचार साथी वचून अनब्लॉक करचे एक ऑप्शन आसा. तुम्ही अनब्लॉक करू जाता. अनब्लॉक केल्यार यू कॅन स्टार्ट युजींग द सिम अगेन. दॅट मिन्स त्या सायबर क्रिमिनलाक इट बिकम्स वेस्ट. सो ते कितें आतां सायबर क्रिमिनल्सान कसं करू सूर केला म्हळ्यार फोन खंयचे मेळ्ळा फस्ट तांणी ऑफ करता. ऑफ करून ते IMEI नंबर आसा पळय ते सिमाचे प्रॉम म्हूण एक आसा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी तांतू सेव जावन आसता आनी ते फ्लॅश करताचे. फ्लॅश करताच म्हणून फ्लॅश म्हणत ते इरेज करताचे. इरेज करून खंयची मोबायलाचे पोरने मोबायल कोणालकी ताजे IMEI नंबर हक्क घालताचे. हक्क घालून दे स्टार्ट युजींग इट. सो आतां मोस्ट ऑफ द फोन्स आमी पुरे जाणां सांगू आसा तुम्ही सेकंड हँड फोन्स फर्स्ट हँड घेतना काही प्रॉब्लेम ना. सेकंड हँड घेतना ते IMEI नंबर पळयाची म्हणून फोनाचे IMEI.info म्हणून एक वेबसायट आसा तुम्ही पळयाचे IMEI.info. थंय तुम्ही ते IMEI नंबर घाल्ला रे ते मॉडल खंयचे म्हूण सांगता. आतां फॉर एक्झाम्पल या मिगेल फोनाचे IMEI नंबर त्या वेबसायटार घाल्ला रे सॅमसंग S25 अल्ट्रा 1 TB म्हणून दाखयता. तुम्ही या IMEI नंबर तांतू घालतना थंय खंय ज्यो कार्बन ज्यो तशें कसले दाखयल्यार यू शूड बी 100% शुअर दॅट हे टॅम्पर्ड फोन म्हळ्यार हे हेंकी चोरी का माल चोरलल फोन IMEI फ्लॅश करून तांणी यूज करता. सो पूर जाणान जाऊ तितले फर्स्ट हँड फोन घेयाची. सेकंड हँड घेतना एक पट तुम्ही कसं करता म्हळ्यार ते IMEI पळोवका. थर्ड तुम्ही सेकंड हँड फोन घेताच म्हणून लेख्याचे एक अंगडी दखून घेयाचे. इथं म्हळ्यार खंय ज्यो नॉर्मली कोणकी एकल्यान विकले एकल्यान येवन सांगले iPhone 15 मिगेले एक सेल आसा इथं म्हळ्यार 17 येयला म्हाका ते अर्जंट घेवका म्हाका तूं 20,000 दी पळोवंक. तुमी 40,000 फोन म्हाका 20,000 कशें दिता असो म्हणून सेकंड हँड रेट सांगता सर तुम्ही 20,000 दिता घेताच घेवन तुम्ही कसं वर्किंग फोन त्या मनशाक कळले कोणाला फोन ते ॲक्च्युअल आशिल्ले पळय तो संचार साथी वचून ताणें ते ब्लॉक केला रे. तुम्ही ते सिम कार्डान तू घाल्ल्यार आसा पळय तुमगेलो फोन विल नेवर वर्क. इट इज ब्लॉक्ड फॉर एवर. ऑर ते फोन खंय ज्यो टॅम्पर्ड फोन म्हूण जाल्ला रे खंय की पुलिसांक कळल्या तुम्ही यूज करता सच म्हणून यू आर सो यू हॅव टू बी केअर. आता आमगेले फोना मागशी आता पळयल्या रे तांतू एक बारकोड एक आसता मागीर तांचो नंबर पुरो आसता. तांत IMEI नंबर आसा आनी एक सिरियल नंबर म्हूण आसा. आमकां सिरियल नंबर नाका. सिरियल नंबर इज त्या फोनांत कितले IMEI आसला रे त्या फोनाचे एक कंपनीचे मॉडल नंबर ते सिरियल नंबर बट ताजे जोडटा ते IMEI नंबर म्हूण आसता इंटरनॅशनल मोबायल इक्विपमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर. ते पूर जाणां आजी ते सेव करून तुमगेल्या मोबायलांत तूं दवर. दीस इज द फर्स्ट. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार टॅफकॉप. टॅफकॉप म्हळ्यार कसं आतां तुमगेलें एक सिम आसा ते सिम पूर जनाला सिम आधार लिंक जावन आसता. त्या सिम तुमगेल बँका लिंक जावन आसता तुमगेल पॅना लिंक जावन आसता तुमगेल वोटर ID लिंक जावन आसता पुराक लिंक जावन आसता. आतां ते सिम तुमगेल नांवार आसा की ना म्हणून तुमकां फर्स्ट पळोवंक नंबर 1. सेकंड तुम्ही तुमगेल कसं सिम आसा त्या एक आधार लिंक जावन आसता त्या आधार यूज करून कितले जणांन सिम घेतला म्हणून तुम्ही पळयत. कशें पळयता? हा सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. युजली कसं जाता म्हळ्यार आमी एक झेरॉक्स अंगडी वताचे ते वर्ड झेरॉक्स म्हणून यूज करून जावं. इट्स कॉल्ड फोटोकॉपी ऑर रिप्रोग्राफीक म्हणून. रिप्रोग्राफीक शॉप वचून हांव अणा एक झेरॉक्स करी म्हणून हांव ताका म्हगेलें आधार कार्ड दिता. तो ₹1 घेता म्हगेलो झेरॉक्स करता. झेरॉक्स करून एक कॉपी तो म्हाका दिता. हांव वता विजितल्याक बट पुरो ह्या झेरॉक्स मशीन जातो मेमोरी आसता. तुम्ही वचून जेता रे तेजे एक आनीक कॉपी प्रिंट काडूं जाता. तो आनीक कॉपी तेजी प्रिंट काडता आनी ते ₹5 विकता.
कोणा विकता सायबर क्रिमिनलला विकता इथं म्हणजे सायबर क्रिमिनल जाल्यार सिम तांगेल नांवार त्यांनी घेनाच त्यांनी तुमगेल नांवार घेवचे सो ताणें विकलें ताका ₹500 मेळ्ळे सो ताका एक दिसाक एक 10 आधार कार्ड तेचे दिवचे जाल्यार ताका ₹5,000 दिले दिसाक आतां तशी अनेक ताची कॉपी अनेकल्या दिलता अनेकल्या दिल पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक लॉ आयला कसो म्हणल्यार अ पर्सन कॅन हॅव मॅक्सिमम ऑफ 9 सिम्स तुमगेल्यान आधाराक 9 सिम्स मॅक्सिमम अशें आसा 9 परस चड असल्यार ₹2,00,000 फायन सो ते एक आमी पळोवका फस्ट आमी पळोवका आमगेले आधारांत कितले ಸ್ವಲ್ಪ जनाक वायट अभ्यास आसा तांगेले आधारार बायलेक बामणाक चेडवांक अन्नाक पुरो जनाक सिम डोंट डू दॅट कोण कोणाक सिम दिता तुमी तुमगेले फॅमिली मेंबर अशें पुरो तांणी तांगेले आधार मात्र तुमी तुमगेले आधारार विंगडा दिव नाकाचे वन सेकंड मोर दॅन 9 जाल्यार परस तुमी 2,00,000 फायन दिवका सो तुमी गुगला वचून टॅफ कॉप म्हणून बरोवका TAFCOP टॅफ कॉप बरयतना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टेलिकॉम वेबसायट ओपन जाता थंय तुमगेलो मोबायल नंबर घालता मोबायल नंबर घालतना इट वील सेंड वन OTP टू यू ते OTP ते एंटर करतना तुमगेलो आधार कार्डाक कितले सिम लिंक जाला म्हणून पुरो लिस्ट खंय जो त्या तुमगेलो नंबर आसा जाल्यार माय नंबर म्हणून सिलेक्ट करायचो नॉट युअर नंबर जाल्यार सिलेक्ट करून नॉट माय नंबर त्या मिगेले नंबर हांव फूड यूज करता आशिल्लो आतां यूज करतना नॉट रिक्वायर्ड म्हणून एक ऑप्शन आसा 3 ऑप्शन आसता नॉट रिक्वायर्ड म्हणून घालायची सबमिट करायची हें पुरो जन करूं का इथं म्हळ्यार तंद मात तुमकां कळटा एक पिटी कशें जाता मिगेले 2 सिम आसा बट हांव त्या टॅफ कॉपांत एक नंबर घालतना ते मिगेले सेकंड सिम तांकां दाखयतना देन दॅट मिन्स वन ऑफ माय नंबर्स इज नॉट इन माय आधार त्या कोणालकी अनेकल्या आधारांत आसा ताका तुमी कसो करता म्हळ्यार तुमगेले KYC 2 नंबराक आपास अपडेट करता अपडेट करतना 2 सिम असल्यार 2 तंतू येवका 3 असल्यार 3 तंतू येवका खंय जो एक मात्र आसा जो 2 मात्र आसा आनीक आसा न्ही म्हणून जाल्यार दॅट नंबर इज इन समबडी एल्स तशी आमगे लायचे उपाख्यानाचे अनेक टॉपिक कसो म्हळ्यार बँक अकाउंट म्यूल स्कॅम म्हणून अशें म्हळ्यार कसं हय आतां पूर जन कोविड फुडें आत्ते कोविडा नंतर एक्चुअली मस्त जनाक आतां फिनान्शियल प्रॉब्लम चड जाला इता चड जाला म्हळ्यार तांणी कोविडा वेळार तांकां संबळ मेळ्ळी आशिल्ले बिझनेस नाशिल्ले ताका तांणी हँड लोन घेतला मस्त जनाले लोन शार्काले दुड्ड घेतला सो ते आतां रिपे कितली जाणां करूंक जातना सो तांणी दे आर लुकींग फॉर वेज टू अर्न हे सायबर क्रिमिनल्साक कळला सायबर क्रिमिनल्स कसो करता म्हळ्यार क्रिप्टो दाखोवन कळल दुड्डू या तांणी डायरेक्टली हांव इफ हॅव टू सेंड इट टू यू हांव तुमकां डायरेक्टली पेटयना हांव कसो करता म्हळ्यार कोणाक एकल्या निमगिता म्हाका तुगेले अकाउंटेक भाड्या दी भाड्याक म्हणटा तो वय म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ बँक ट्रान्झॅक्शन करूस म्हगेले ब्लॉक जालें अकाउंट हांव तुगेले अकाउंटात दुड्ड घालता 1,00,000 घाल्यार 95,000 मात ट्रान्सफर करता 5,000 तुका भारी खूश जालें ओ म्हाका 5,000 रुपया एक ट्रान्झॅक्शन मेळटा न्हू अँड हील पे तो ते दुड्ड दिता हाका दुड्ड येतो आसता तो निमगिता तुका अनेक अकाउंट जावंक जाल्यार दिता तो म्हणटा ಇದು म्हळ्यार बैशील कडेन दुड्ड मेळटा आफ्टर ट्रान्झॅक्शन्स एक दीस तो सिरकून पडतना यू आर ऑल्सो कॉट आय एम ऑल्सो कॉट बट तो पर्सन पण कोण तेगेले ते अकाउंट दिलेलो इज कॉल्ड अ मनी म्यूल म्हणटाचे म्यूल म्हळ्यार सो थ्रू हिम द डील इज डन हांव ते थ्रू ते यूज केलें म्हळ्यार माय अकाउंट इज मॉनिटर्ड सो ते मॉनिटर जाल्या बदलाक हांव द अमाउंट म्हाका येवचे पयशे फुडें ताका घाल थंय दोकून तुका घालचें न्हू सो ही वील ऑल्सो हॅव टू फेस द म्युजीक सो खंय जो कोणी तुमगेल्या युजर नेम पासवर्ड दी म्हणून सांगला रे तुमगेले अकाउंट लोन म्हळ्यार आय वॉन्ट 5 महिने लोन करता आता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ फुडें एक न्यूज आशिल्ली मस्त व्हड न्यूज दिली ते पाणीपुरी वेंडरा लागीं 40 ಲಕ್ಷाचे UPI ट्रान्झॅक्शन जाला गूगल पे ट्रान्झॅक्शन जाला म्हणून या वे मनी म्युलिंग नाही मनी म्युलिंग नाही ह्या हानी कसं करता म्हळ्यार टॅक्स इवेडिंग म्हळ्यार तितले बिझनेस आसता का जाल्यार तो टॅक्स भरता जस्ट बाय टेलिंग दॅट हांव रोड सायड वेंडर म्हणून कंडापट बिझनेस आसता तांणी तांकां GST आमी पुरो टॅक्स या टॅक्स तांकां कसले ना सो दे आर देर तांकां बिझनेस आसा तांणी एक पोरणे ड्रेस घालून येताची आनी सो बिकॉज ऑफ UPI they are caught. So
द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांव कसा रिक्वेस्ट करचें म्हळ्यार 5 रुपया नोटी बॅन करता बॅन 500 नोट 1000 2000 कशी ना आतां सो यू बॅन एवरीथींग काल 100 रुपया नोट मात पळय म्हळ्यार ते बेजीक लेवल ट्रान्झॅक्शन्स मात्र मेन कसं ट्रान्झॅक्शन्स दॅट हॅज टू हॅपन थ्रू digital RTGS that you can abolish income tax abolish करनो banking transaction tax म्हणे कॉन्सेप्ट हा तुम्ही कितले बँका दुड्ड आयला कितले गेला रिमेनिंग अमाउंट टॅक्स भरायचे सो दॅट वे टॅक्सेस ऑल्सो विल इन्क्रीज इन द कंट्री कोण टॅक्स ब्रॅकेटाना तन्ने येताची अँड ऑल दिस मनी लॉन्ड्रिंग मनी म्युलिंग येता पुरा कॉन्सेप्ट तशें करतना आमी आतां कार्ड स्वायप केल्यार ताका एक कमिशन म्हण एक वता ताजे निमित्त तो बिझनेस करता मनशाक मस्त लॉस आसता म्हळ्यार एक 17,000 साधारण एक अमाउंट एक अंदाजे सांगल्यार ताणें स्वायप केल्यार तातूंत अराउंड 700 रुपीज ताणें गव्हर्मेंटाक दिवचो पडटा तितले येना नाही म्हळ्यार एक अंदाज इट इज usually 1.5 to 2.5% of the amount. So 10,000 around 100 rupees. So that much amount will go. It will definitely go. त्या कोण दुड्ಡು दवरचे म्हळ्यार विजा मास्टर कार्ड तांगेले कमिशन फीस सो 100 पटी 100 रुपीज ट्रान्झॅक्शन केल्यार अमाउंट विल बिकम झिरो एक्चुअली एक वेंडराक कष्ट येता ना ते कष्ट जायना इथं म्हळ्यार UPI ते अमाउंट वचना ना UPI नाही सांगितलं स्वैप मात्र वता ते इथं वत म्हणून सांगता इथं म्हळ्यार तुम्ही स्वैप केल्यार इथं अमाउंट तुमकां मातशें येता कशें म्हळ्यार पॉयंट्स थ्रू आता आमी क्रेडिट कार्डान स्वैप केल्यार आमकां एक पॉयंट्स म्हणून एक मेळटा ते पॉयंट्स मेळचे म्हूण सांगून जनान चड स्वायप करताचे सो दॅट इज अ डोपामीन रश अगेन सो दुड्ಡು दिल UPI केल्यार म्हाका पॉयंट्स मेळना हे केल्यार पॉयंट्स मेळटा वी आर युजिंग कार्ड आता असल पुरा हे IMEI टॅम्परिंग आनी हे बँक म्यूल आसून आमी रक्षण पावपाक जाल्यार कसं पुरा जागरूक दिवका फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही या पळयता आसका *#06# घालून IMEI नंबर घालून दॅट इज द फर्स्ट थिंग सेकंड तुमगेले गूगल पे नेट बँकिंग तांतू पुरा तुमकां कळटा तुमगेले अकाउंट कसले अनऑथराइज्ड ट्रान्झॅक्शन्स जाला की ना दॅट इज द सेकंड थर्ड मस्त जनाक दिस इज अवे फ्रॉम द टॉपिक बट स्टील मस्त जन कसं करता म्हणा मोबाईल लागीं दोन बैसताची लागीं दोन न्हिदताची तन्नी *#07# करता IMEI पळोवचे *#06# *#07# तंतू तुमकां SAR व्हॅल्यू म्हण एक येता स्पेसिफिक एब्झॉर्प्शन रेट म्हण म्हळ्यार तुमगेले अंगाक कितले रेडिएशन एब्झॉर्ब करूं शकता म्हण सो द सीलिंग लिमिट इज 1.6 कितले की जनाल फोन 1.6 पेक्षा चड आसल्यार यू आर हॅव्हिंग हाय रेडिएशन एक्सपोजर असल्यार कॅन्सर चान्सेस आर मोर सो एक घरकडे 4-5 मोबाईल असतात एक रूमान तू 4-5 मोबाईल ते चड जाता ताजे कितें हांव केन्नाय सांगूं एटलीस्ट 2 to 3 feet दूर दवर न्हिदया तुमी न्हिदतना बट एक पट SAR व्हॅल्यू पळयाचे आमी फोन घेतना कशें आमी ताजे मेगा पिक्सल्स कितले रॅम कितले प्रोसेसर कितले कोर कितले पळयतात तशी फोन घेतना SAR व्हॅल्यू पळयाची लो SAR असल्यार बेटर आता एक मनशाल मोबायलान तू मायक्रोफोन ऑन आसा ॲक्सेस ऑन आसा नातल्यार एक कॅमेरा ऑन आसा म्हणून कळका जाल्यार कसं करता म्हणून परतून आमगे वीक्षकां सांगता सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही फोन पळयाची फोन आता युजली कॅमेरा ऑन असला वयर ते ग्रीन कलर एक डॉट येता कॅमेरा ऑन जाला म्हणून एनी ॲप इज ॲक्सेसिंग कॅमेरा तुमकां ते वयर एक ग्रीन कलर डॉट येता सेकंड सेटिंग जावच्यान ॲप्स जावच्यान परमिशन्स गेल्यार कॅमेरा म्हण ऑप्शन्स कॅमेरान तुमकां कळटा कितले ॲपाक परमिशन आसा थर्ड एक ऑप्शन आहा तेका नांव आयला फुडें अलाउ डिनाय म्हण आशिल्लें आता एक थर्ड ऑप्शन येयला अलाउ वाईल युजिंग द ॲप म्हणून सो पुरा तुम्ही तेंच करायचे पण तुम्ही ते ॲप यूज करतना मात्र ते कॅमेरा यूज करूं जाता अदरवायज तशीच एक मनशान मोबायलाचे तांगेले नेट तरी पुरो ऑफ करून दवरल्यार या पुरो ॲक्सेस जातली डेफिनेटली जावन ते भितर सेव जावन आसता नेट ऑन जाता या सो कितले की जाण आतां एक वायट अभ्यास आसा नेट ऑफ करून हांव करता म्हणून इट डजंट वर्क सो ते तुमगेले रॅम आनी ते सेव जावन आसता मागीर ऑन करता इतले वेळू IMEI टॅम्परिंग अँड बँक अकाउंट म्यूल स्कॅमा विषयी माहिती दिल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर थँक्यू तशीच सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगताची सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता